गोंयक रांदो खूंय मेल्याय रे, जाग जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगल्या जगाच्यो खबरो शास्त्रीय भाशेन पयले सुवातेर मुखेल खबरो. रावी मामान गोंयची ती अडकोडी करपा फोंड मारूंक कोणी चुलीर दवरलोले पूण अर्दें सांडून धांवलो मरे. सगले फोंडलो रस्ते पावसा लागून सारके करूं जावचे नाय म्हूण ते म्हापशे भाजपाल्या सर्गेस्त पायगे पुतान आत वयर उबारले. सांजवां गुंता मोरे वाटांका दिसोना आयतो दीस उरबेतो कोणाक आसोना. विवा सांजवां. आतां पुराय खबरो. रावी माम देरेफेन गोंय येयल म्हूण सगले गोंयचे पॉलिटिकल खांबे शेंकरे फुलोवन पाख आपडून जागे जाले. तितूं मदें ते 8 जाण काँग्रेसा बैल आड्या वयल्यान उडी मान गेलो तेवूय गोट्यान आसलो उबी जाले. रावा हो इतू होडे घात रावी मुटयता हुंयचो. आय सायबा ना रे तो कांयच्या काय उलयतो रावी न्हू. हो गेले ते म्हयन्या कर्नाटका इलिसां पिड्या जालोलो आनी गोंयच्या भाजपाल्या वाल्यांगे डेस्का मुखेली मुटयतो तो गोंय पावता सगल्यान दिसलें हो कॅबिनेटा फोदोड घालून वयतो म्हूण. कित्याक ते सगले भाजपाल्या वाले गुणू कोताले. त्यांत 8 जाणांतले ते 1 जाण काँग्रेसा आड्यांतू बैल आजून बुक्यान आसाय न्हू रे. ते 5 जाणां धाकटे तोंडां गुडी दिल्याय हूंय बसून हायाय म्हूण. पूण उरलो ते 1 जाण तोंड आंकून बसून आसाय हूंय. कोण ते जाणाय तुमी न्हू. ते रे एकलो तो आतां पिकोन कुसों पावलो रायचो आंबो. दुसरो तो बिनाका स्मायल दितो कोंगोटचो दिऱ्या बैल आनी तिसरो तो देवाको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आसा म्हणटाय तो मडगांव चुंदीर. आतां तेगे पावणे सांगताय ते प्रमाणें तेणे हूंय आतां देवा फोन मारलोले पावटी तेका ती मॅसेज येत हूंय सर्गा वयल्यो सगल्यो लायन्यो कामांत गुंतल्यात म्हूण. पूण थोड्या भाजपाल्या भक्तांनी मुजकान आफोंक वयले त्या प्रमाणें तांकां मिनिस्ट्री मेळटा म्हळ्यार कॉल मातार जाता म्हणटाय. बोंग ते भाजपाल्या दोतोराचें खंयचे मिनिस्टरां म्हूण उठायन बोंकार फोट मारतलो हे काँग्रेसा बैलां जाग दिवपाक. वयर आसा आतां हूंय ते सगले भाजपाल्या बैल नाकांतल्यान दोंगर काण पांय दोडायताय बरदार म्हूण. आमगे भुरगेपणारू गांवांनी गांठां बैल भोंवताले. त्या बैलां गळ्यां 10-12 गांठो तांबडेलीं काळेलीं आनी अर्दी कोरा रेब्बीन बांदलो आसतालीं. तेंच बाराबो बारके मनीस येदी मोटे पगडी बांदून पें 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 करून कान होटाय तेसो पेंपरें वाजयताले. आनी ते पेंपरें मुद्दम ते गोंयकारांगे उक्ते देरा मोदेकात जखून मोट्यान वाजयताले कोणीय देंपरान न्हिदल जाल्या जाग करपाक. मागीर ते कितें तरी तेंगे भाशेन बडबडेन त्या बैलाक विचारताले आनी तो बैल मरे तकली वयर सकयल काण वय सायबा म्हटल्या भाशेन कोताले. आमकां हो जाप दिसतालें हे गांठां बैल तेंगे कितको आयकताले म्हूण. आतां ते गांठां बैल गांवांनी चडशे दिसती पडय. पूण तेसो गांठां बैल हांगे गव्हर्मेंटा डिपार्टमेंटांनी येते 17 मेळटाय. ते दीस पर मिनिस्टरान कितें सांगल्यार त्या गांठां बैलां भाशेन तकली वयर सकयल काण वय सायबा म्हणटाय. 7-8 म्हयने पयलीं त्या म्हापशे गांवांत डेव्हलपमेंट करूंक जाय म्हूण ते म्हापशे सर्गेस्त भाजपाल्या पायगे पुतान फॉर्मालिटी स्टार्ट केली. मागीर ते गांठां बैल तेशे चोरोंक लागून हे मेजा वयल्यो फायल्यो ते मेजार दवरून कुंपास नासलो च्या नाचोंक लागले. 7-8 दिसांनी काम जावपा ते 5-6 म्हयने काडले. ते वय जाल्यार त्यो फायल्यो त्या भाजपाल्या पायगे पुतागे म्हूण. तो फायली डान्स काबा जात्रेचो पायगे पूत उबो रावन म्हापशेंकारां पळगट केलें. आतां म्हापशें सगलें डेव्हलप करूया देखून पयलीं रस्ते फोंडुया. म्हापशेंकारां आपणागे चणे हाताले ते बंद करून चोवपाक पळय हो आनी देरफेंत केसो खबरो कोत काय म्हूण. वर्स गव्हर्मेंट सगलीं कामां पावसा तेंपार बंद दवर म्हूण सांगता. म्हयनो काबार जाता तो आल्तीन आसतो मात्र्यांगे डिपार्टमेंटांनी अनावन्समेंट केलें.
गोंयांत जोगलां वारें वादळ आनी पावसांत कमेस जाल म्हूण हें आयकनाका त्या भाजपाल्या पायगे पुतान रोखडें पेपरें वाजयलें आनी तें किजील त्या गांठां बैलांचें गायलें तेणी फॉर्मेलिटी करपाक मायज दिसपा भायर टायम काड म्हूण तेका लागून सगळे फोंडलो रस्ते ते शेय दवरचे पडटा म्हूण आनी आतां लोकांक सांगता ह्या पावसा मातशे त्रास काडचे पडले म्हूण आर्रा आगा तूं दोंपरां तूं मोत कितें उजार कोता कपलां तूं उजार कर मरे आनी दोंपरां तूं स्टँड बाय दवर न्हू जुन्या म्हयन्या पावस सोटो म्हूण तूं खबर ना तेणी त्यो फायली पास करपाक टायम काड म्हूण आतां तूं लोकांक सांगता ते गांठां बयलू पूण तें पेपरें मरे तुज्या हातीन आसलोलें तुवें कितें वाजोवन स्टार्ट करूंक लायलें आनी वयल्यान लोकांक सांगता ते रस्ते मदें कात फोंडलो आहाय तेंच्यो फोड्यो चड व्हडली जाल्या आपणा सांगाय म्हूण आत रे बीत त्या रस्त्यांनी ती चडशीं कॉलेजी भुरगीं मोटरसायकल घेवन भोंवताय मरे कोणूय पळ्या कोण जबाबदारू तूं गांठां बैलांचें घातलो तेंच कुन्याव म्हणून चल रे पिये रे तूं इलो गे रे फाल्यां कांय मेळना कसली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन फावटी येना वा सांजो गोंयां सांतांतनी फेस्तां बरो पावस सोटरी रोखडें जुनान 24 तारखेर सांजो फेस्त मनयताय त्या दिसा दाटेन फुलां आनी फळां कपेल माथ्या घाताय आनी बांय गुडी माताय शिवोले गांवचो लोक एकठांय जायन हें फेस्त उर्बे बरीत मनयताय थिंगा तेंगे न्हंयचुल्यान जिन्नो आसपार ओडी न्हेसोयन शिवोले इगर्जे मुखार हाडटाय आदल्या तेंपार 1000 जावूंय बायले घेवन मावंड वयताले आनी तेंक चयतां खुशालकायेन सासपाय रोखडे काजून कारबे भायर काडटाले इल्लें गरमे तें काजून शेकयन बाकी शेजऱ्यां घेवन आल्लत दल्लत ते जांव्यां घेवन सगळे गांवां भोंवताले आनी घरा मुखार थांबोवन पीड धाडायन हे जावूंय सांजो हेस्ता मावंड येयलो म्हूण परगट कोताले सांजो फेस्त ते ब्राजील गांवां शेत कातरून बाट घरां हाटरी खुशालकायेन मनयताले तशें उण्या म्हळ्यार 600 वर्सां मायज जालीं पुर्तुगाला पोर्तो शारां मनयताले आनी रुआ फोंतायनेज म्हणटाय थिंगा व्हडल्यो आसपा दिसत ते मातये मूर्त्यो आनी सिनरी कोताय तें खंय कासाटा म्हणटाले पूण पुर्तुगेज लोक सांगत ते प्रमाणे हें खंय पागां देवां मानताय तेंगे हेस्त आनी सांजो कितको सोर केलें तें कोणा खबर ना तें खुशालकाय फेस्त सगळे मनयताय खंय थिंग तें जुनान 23 तारखेर रातीको कमेस कोताय आनी रातभर घरा भायल्यान ताल्ले गिरील कोन्न हाताय जायतो लोक ते मोठे मोव प्लास्टिका मोडतेल घेवन भोंवताय आनी एकमुका होडेर मान बरीं आसताय थोडे ते तोंडो न्हंयको दोयऱ्यान न्हांवताय आनी मागीर गरमे बरें कपास शेकयताय थोडे लोक सांगत ते प्रमाणे आंकवार मोरी तेगे माश भयणी एलिझाबेथा भेट करून जाप दिली त्या दोणां ते गरबेस कुसव्यां बालकां खुशालकायेन उडकी मारली गडे तेका लागून आमी खुशालकायेन बांयक उडकी मारताय मुस्ता थिंगा कितें सोत म्हूण कोण जाणा पूण पुर्तुगाला ती मोव प्लास्टिका मोडतेलां एकमुका होडेर मान आसोन सेलेब्रेट कोताय पूण गोंयकार मरे आती त्यो लिब्रो माडां पीड घेवन भोंवताय साय बाबा गोश हांगेल्लें आनी सांगनाकाय पुर्तुगाला ते एकमुका होडेचे माताय म्हूण कप मन टायट जालो आसता हांगल्यांगे सांगूंक जाता पूण ते थोडे ट्युरिस्ट येयन हिंगा सेलेब्रेट करून बरें कप माताय आनी नाक जालो आजनेरी हेड हेटाय कितें कोताय रे बाबा एश केल्या बोंबय पावताय बरें रे दुसऱ्या मंगळारा मेळया गरम गोंयकार आनी गरम जाचना पयलीं सोंपयत मुगे काणयो मोग आसूं This is Lampion signing out.